राजन बाब तुमकां खंयचो आर्ग्युमेंट पडटा? एक वटेच्यान सिद्धार्थ बाबाचो आर्ग्युमेंट आहा की हें बरोबर न्ही, एका मंत्र्यान तुगेल्या सरकाराचेर जर टिका करपा जाय तो मंत्री त्या मंत्रिमंडळा भितर कितें करता, हो सिद्धार्थ बाबाचो आर्ग्युमेंट. दुसरो युगांक बाबाचो आर्ग्युमेंट आहा की तो मंत्री कितें आकाशांतल्यान पडला, तो एका आंदोलनांतल्यान फुडें सरून विधानसभेक पावलो न्ही, सो ताजो पिंड तोच आसा. तो त्या फंक्शनाक जर आपल्या पिंडाक धरून उलयलो जाल्यार कितें चुकलें काय म्हणून. युगांकाचो जो एक पॉयंट ऑफ व्यू आसा तो म्हाका पडटा. कारण शेवटी आमी कोणी आसा किंवा आसले तरी आमी खंयच्यान तरी आयल्या किंवा आमी खंयच्या तरी एका विशिश्ट विचारांचे आमी प्रतिनिधित्व करता किंवा एखाद्या जर संघटना आमी लीड करता जाल्यार तिचें आमी प्रतिनिधित्व करता. तुमी खंयी चला, महाराष्ट्रांत चला, तुमी उत्तर प्रदेशांत चला, तुमी बाकीच्या स्टेटींनी चला, प्रत्येक मंत्री हो आपले जी आयडियोलॉजी आसा संघटनेची म्हणा किंवा आनी ती घेवनूच फुडें वता आसतना दिसता. आनी एखाद्या मंत्र्यान समजा त्या स्टेजी वयल्यान समजा जर आपले रिएक्शन दिलें, वॉट इज बॅड इन इट? तुम्ही पॉझिटिव्ह घेया न्ही, जे उलयला न्ही. तुम्ही म्हणटा कितें की भारतीय जनता पक्षाक ही टिका पचोवप मातशी कुस्तार जाता. ना, हांव अशें म्हणना की टिका पचोवप कठीण जाता अशें हांव म्हणना. पूण ज्या पद्दतीन रिएक्शनां आयली न्ही, ज्या पद्दतीन कारवायेची रिएक्शनां आयली, म्हाका दिसता की ती खूब फास्ट आयली आनी प्रीमॅच्युअर आयली. की तांणी खंय तरी मातशें रावपाक जाय आशिल्लें. तांणी अशें सांगपाक जाय आशिल्लें की गोविंदाचे जे कितें इशू जाला तो आमी गोविंदा कडेन डिस्कस करतले. ह्या पयलीं इशू जाल्ले, आमी ताजे कडेन डिस्कस केल्ले. आतां ह्या वेळारय आमी गोविंदा कडेन तो इशू डिस्कस करतले आनी आमी तातूंतल्यान मार्ग काडटले. जर कितें उरलां, रावून गेलां जाल्यार तें आमी करपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी हो इशू हें करतले. एक प्रमोद लक्षांत घेवपाक जाय, गोविंद आनी रमेश तवडकर हे एसटी समाजाचे अल्टिमेट दोन मोठे लिडर गोंयांत. आनी हे लिडर हे आपल्या समाजाचो विचार करप हें ताचें कर्तव्य जावन आसा. आनी जर ते कर्तव्य हें करता आसतना जर ते खंय केन्नाय अशें तांचे कडेन एक रिएक्शन आयलें, तांकां समजून घेया न्ही. बरें, समजून घ्या न्ही. तुमी म्हणटात सिद्धार्थ बाब की द बॉय शूड बी डिसिप्लिन्ड म्हण, राजन बाब म्हणटात समजून घ्या न्ही का म्हण. समजून घेतला न्ही कितले फावटी. इज दिस द फर्स्ट टायम द मिनिस्टर हॅज मेड स्टेटमेंट्स विच हॅज नॉट गॉन वेल? फॉर द फर्स्ट टायम त्यांनी त्याला अशी कॉन्ट्रोवर्सी त्यांनी कितल्योश्योच फावटी केल्या आनी मागीर आपल्याक तशें म्हणपाचें नाशिल्लें, दॅट इज नॉट वॉट आय वॉन्टेड टू सी. अशा तरेचे एक न्ही अशे 10 स्टेटमेंट तरी केले आसतले तरी. वेदर इट इज कला अकादमी, वेदर इट इज अटल सेतू, सगळीच कडेन त्यांनी केल्यात. सो विधानां करपाची आनी कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपाची ही आमच्या गोविंद बाबाची सारकें म्हणजे ताचो हातखंड. हय, हे तो करतच आयिल्ले आसा. तो समजून घे हो प्रश्न ताका एक्चुअली आनी कोणाक खंयच्या मिनिस्टराक लागत पण हाका तो लागचो ना. कारण हाका खूब फावटी समजून घेतला. Now time has come that this has to be dealt with. I am not saying, I am nobody to decide whether he should be made to step down or he should be, but the boy needs to be disciplined. तुम्ही कितें म्हणटात आनी उलोवपूच न्ही, आपली मनांतली खतखत भायर काडचीच न्ही म्हणटा तुमी. See, I may have certain grievance about certain things that are working in, let's say, bar council. पण हांव हांगा येवन तुका स्टेटमेंट करचो ना न्ही. म्हणजे हांव लेटर दितलो तांकां म्हाजें हे काम करपाक जाय तुमी म्हणून. नाव जजीस अमॉंग देमसेल्फ विल हॅव सर्टन, जज विल नॉट कम आउटसाइड अँड से तसो तूं यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट, यू आर अ मिनिस्टर. वेन देर इज अ बेनिफीट बाकी कितें आसता तेन्ना तूं म्हणटलो नो आय एम अ पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट. आपणे कला अकॅडमी बऱ्या तरेन केल्या असो तोच येवन स्टेटमेंट दिता. रायट ऑर रॉंग इट्स अ डिफरंट मॅटर. बऱ्या तरेन गेम्स खेळले अशें तोच येवन स्टेटमेंट दिता न्ही. आनी कोणीच करूं ना म्हणून स्टेटमेंट खंयचे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडले ते आपुणूच हाडून दिले म्हणटा न्ही ती. सो वेन कामां जेन्ना जायनात, खंयची कामां रखडटात तेन्ना तूं दुसऱ्यांक करप्शन चल्लां म्हणून सांगतलो. तेन्ना तूं म्हणटलो ना फायली चलना पयशे दिल्या शिवाय म्हणून. सो फायली चलना जाल्यार सगळीच कडेन चलनासतल्यो. कला अकादमीची फायल कशी चल्ली, रिफॉर्मेशनाची फायल कशी चल्ली, वॉट वॉज द कन्सिडरेशन, हे हाची चर्चा करची पडटली मागीर. लेट अस डिस्कस दॅट ऑल्सो. ओके, लेट अस डिस्कस दॅट. सो द मेन पॉयंट इज, द सेंट्रल पॉयंट इज, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ a particular organization which is doing it, which is in the managemental, कसली असो तो minister असो, then your grievance has to be redressed internally. Is it your case that you have gone there 10 times and nothing has been happening? Then you should resign. Arif Muhammad Khan resign जावन राहुल गांधीच्या टायमाचेर ते शाह बानू केस जाली तेन्ना रिजायन जालो ना तो. You have a disagreement with the government on a particular issue, fine, resign and go. Who's stopping you?
म्हाका विकांत बाब एकच बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ बाब तांणी एक मुद्दो केलो की दिस इज नॉट अ फर्स्ट टायम द मिनिस्टर हॅज गॉन सो कॉल्ड आउट ऑफ लायन. तांणी एकदां तांची ऑडियो क्लिप व्हायरल जाल्ली जंय ते अलेजेडली ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टराचे तापताले. हाजे पयलीं वेलकम टू सिद्धार्थ बाब. मागीर तांची परची ती शरद पोंक्षेची उपरांत सुपारीची बायट व्हायरल जाली. आज ही बायट व्हायरल. ही इज सेइंग दॅट ही इज अ रिपिटेटिव्ह ऑफेंडर म्हणटा ते सिद्धार्थ बाब तांकां. रिपिटेटिव्ह ऑफेंडर इज बिकॉज वेन यू ट्राय टू इम्पोज युअर रॅशनॅलिटी ऑन समबडी. कोणा कितें उलोवचें, ओके जर कोण उलयता जाल्यार तुका प्रॉब्लेम आसा, तो तुजो प्रॉब्लेम. यू कॅनॉट से की बाबा म्हाका तुजी भाशा आवडना. हांगा खूब पद्दतीचो हे विचार जाल्लो मदीं. कोणाक मुख्यमंत्र्याची भाशा आवडनाशिल्ली, कोणाक मुख्यमंत्र्याच्या भाशेन ग्रॅमेटिकली चुको दिसताल्यो. पॉयंट इज दॅट वी आर अ व्हेरी डायवर्स सोसायटी. ओके, everybody comes out of a context. We have come out of a context. Everybody sitting here has come out of a context. प्रत्येकाची भाषा वेगळी असपाक शकता. लोकांतल्यान आयिल्ल्या मनशाची जो संघर्षांतल्यान आयला त्या मनशाक तू तुजी भाषा उलय म्हणून सांगपाक शकना. ओके. तो संघर्षाचीच भाषा उलयतलो. ओके.